फ्रेंडली फायटूय जाता तुमची ना फ्रेंडली फायटाचे तुम्ही फ्रेंडली फायटाचे कन्सेप्ट ते इट्स व्हेरी इझी टू रेडिक्यूल इट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन म्हणजे कितें फ्रेंडली फायट दोन कडेन जाल्यो आमच्यो आउट ऑफ द 9 पूण एक्चुअली 9 कडेन फ्रेंडली फायटूच जाल्यो त्यो खऱ्यो बट सिम्बॉल नासलो बट वी मेंटेन सम सॉर्ट ऑफ युनिटी टू वॉट एवर एक्सटेंट पॉसिबल. Best option was to have an alliance. The next best option was this. And this has happened in the rest of the country. तें कित्याक लोक उलयना की हें पयरूच इलेक्शन जालां खंय रे तें आमच्या हांगा थंय फ्रेंडली फायट जावंक ना बिहारान जावंक ना आनी कोणें केल्ल्यो त्यो काँग्रेसीन करूंक ना. सो अशें जाता नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन समटायम्स विदाउट एनी ऑप्शन्स यू आर फोर्स टू एक्सेप्ट इट. तुका खाजेन न्ही तें पूण तुका आनी नाक दामून तोंड उगडें जाता तुजें मागीर कितें करता. हें ग्लेनान तुमचेर आरोप केला की तुमच्यानी थंय मुद्दम कॅन्डिडेट घातलेलो म्हणून तुमचें थंय अस्तित्वच ना म्हणटा ते तरी पण तुमच्यानी कॅन्डिडेट घातला नासतना सेकंड कशें आयलें आनी तुमी आनी असले हाका कॉमेंटाक व्हॅल्यू कसो दिता. आमी जर तिसरे आयिल्ले जाल्यार हें तागेलें आर्ग्युमेंट बसतालो. आमी सेकंड आयले अस्तित्व काँग्रेसीचें ना काँग्रेसीन आमकां अलायन्स करपाक जाय आसलें आमी जिखपाचो सीट तो काँग्रेसीन जर सारकें चिंतिल्लें जाल्यार श्रीपाद नायकाचो चलो पडटालो. तो कोणा खातीर पडलो ना ती वचून चॅक कर. आमी सेकंड आयले आमी तिसरे येवं ना. सेकंड आयले ते मनशाक बोट दाखयता आनी अस्तित्व ना म्हणटा. अस्तित्व नाल्यार खंयची हांवें फातोर्डेच्यान मतां हाडली ती कितें उलयता ते. दोनूय कडेन फ्रेंडली फायट जालें ते आमी सेकंड आयल्या आदोवर तो अस्तित्व आमचें आशिल्लें. यू डीड नॉट डिसायफर एंड यू डीड नॉट स्टडी द सिच्युएशन ऑन द ग्राउंड. Were you to study it, you would have had a proper alliance with us and we would have won the seat.